पोलिसांनी त्याका अटक केल्या. मांद्रे पोलिसांच्या लक्षात आयली की एक संशयित हरमल पार्किंग हांगासर एक महिला वावरता. त्या उपरांत पोलिसांची एक टीम तांचे कडेन गेली आणि तांची चौकशी करपाक लायली. चौकशी केल्या उपरांत ती बांगलादेशांतल्यान कशा पद्धतीन इंडियेक आणि इंडियेसून गोंयान आयली त्या संदर्भात ताचे कडेन कसल्याच प्रकारचे डॉक्युमेंट नाशिल्ले. बेकायदेशीर ताणी इंडियेन प्रवेश केल्ल्या खातीर मांद्रे पोलीस स्टेशनचे निरीक्षक गिरेंद्र नाईक हांणी तांकां अटक केल्या आणि फुडली कारवाय तेच करता. हांव निवृत्ती शिरोडकर. पेट्रोल पंपाचेर चोरी करपी 2 तरणाट्यांक दिवचल पुलिशेन अटक केल्या. जाल्यार ह्या प्रकरणात धरिल्ल्या एका भुरग्याक अपना घरात धाडला. चोरिल्ली कॅश आणि एक स्कूटर पुलिसांनी जप्त केल्या. मजगती दुबावित तरणाट्यांचो महाराष्ट्रातल्या कांय गुन्यांवांनी हात आशिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या. पुलीस ते दिकेन तपास करतात. दिवचल साखळी रस्त्यावेल्या सरवण वाठारात आशिल्ल्या कृष्णा पेट्रोल पंपाचेर चोरी जाली. ही घडणूक शेनवारा मध्यानराती घडली. चोरांनी पेट्रोल पंपाचे कार्यालय फोडून भितरले 9,000 रुपया तशेंच सीसीटीव्ही कॅमेरा आणि DVR मोडलो. हे विशीं पेट्रोल पंपाचे धनी सुनील पर्वतकार हांणी आयतारा दिवचल पुलिशेंत कागाळ नोंद केल्या. उपरांत पुलिसांनी महेश शेट्टी आणि भुवन पिल्लय अशा 2 दुबावितांक अटक केली. चोरिल्ली कॅश आणि एक स्कूटरूय पुलिसांनी जप्त केल्या. हे चोरयेचो फुडलो तपास सुरू आसा. एक्चुअली कितें जालें, आमी एज युजल आमी सेकंड शिफ्टीक आमी बंद करता. सगळे हिशोब घेतलो, कॅश बी घेवन आमी गेल्या 11:30 सुमार. आनी ते दिसा रातचो 11:30 नंतर इन्सिडेंट जालो. म्हणजे त्यांनी ती पयली रेकी केल्ली. कित्याक आमचो स्टाफान जेन्ना तांकां पळयलें तेन्ना सांगलें सर हे आमचे कडेन येताले पेट्रोल घालून. आनी ते डायरेक्ट बायक्स घेवन हांगा येयले. बायक घेवन येयले आनी तितल्यान आमचे कडेन ते AI कॅमेरा तो फ्लॅश जावपाक लागले म्हणून तेणी कितें केलें, एक तो कॅमेराचो केबल तोडलो तेणी. आनी दुसरें मागीर तेंच्यांनी आमचे कडेन कुत्रो आहा, तेंच्यांनी तेंचे कडेन हायड्रोलीक आहा कटर, तेंच्यांनी ती लॉकां तोडली आनी ते भितर गेले. भितर वचना दुसरो कॅमेरा आसलो पळय तितून तो ट्रॅक जावपाक लागलो. तो AI कॅमेरा तो ट्रॅक जाता म्हणटकीर तो घुंवडायलो तितले भायल्यान त्या वटेनसून चॅक करपाक लागले. ते जाल्यार ते हें जायना. म्हणजे जेन्ना तेणी केबल हें केलो पळय तेन्ना तो मॉनिटर जायना तेन्ना तिका डावट. आनी तेंच्यांनी कितें केलें, मागीर तेंच्यांनी तो DVR कट केलो भितरलो. DVR कट केलो आनी आवटे जावटे सगळें दवरून पयलें. देवाऱ्यान आमी तेन्ना डोनेशन आमी येता म्हणून आमी थोडे कॅश दवरताले. 7,000 आसले 9,000 ते तेंच्यांनी उखल्ले. आनी तो DVR घेवन ते गेले. मागीर पावणे आमची जो फर्स्ट शिफ्टीचो भुरगे येयलो सकाळी, तेंच्यांनी पळयलें जाल्यार फाटलो कॅमेरा तेंच्यांनी तो हँग करून दवरलो, म्हणजे ओडून तोडून. तेणी फोन केलो, मॅडम अशें जालां. इमिडिएटली आमी तो हातोड्यार गाडी घेवन येयली. जाल्यार आमच्या ऑफिसाचें दार फोडलेलें आहा, जे हाफ ओपन आहा. मागीर भितर तेन्ना मागीर आमी इमिडिएटली पुलिसांक कंप्लेंट केली. आनी त्या पयलीं आमी तांकां त्या कॅमेराचे ट्रॅक जाल्ले आनी त्या पयलीं बिचोरचे जे इन्स्पेक्टर आहा हांव ताका रियली एप्रिशिएट करता. तेंच्यांनी ताका नॅप केलो आनी तेंच्यांनी ताका राती भितर उखल्लें. काल सकाळी दनपार वेळ दिसता. कालूच तांकां रातीच उखल्लें. म्हणजे ते इतले आय वॉज रियली थँकफूल टू बिचोली आनी साखळे. तुमची कंप्लेन वयच्या पयलींच तांकां ते नॅप जाल्ले. नॅप जावन मागीर तेंच्यांनी क्रॉस चॅक केलें. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. सरकार वा म्हजेर जर कोण नाहक टिका करत जाल्यार आमी वोगी बसचे नात, अशी शिटकावणी आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हांणी दिल्या. NOC दियात आनी विकास कामां करपाक मजत करात असो उलो तांणी मारला. इतिहासीक दायज आशिल्ले नागझरीच्या सोबीतकाय कामाचें लोकार्पण केले उपरांत आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये उलयतालो. पालिका फंडांतल्यान 25 लाख रुपया खर्च करून दिवचलचे नागझरीची सोबीतकाय केल्या. सोबीतकाय कामा खातीर सरदेसाय फॅमिलीन जमीन दान केल्या. बॅडमिंटन पीच आसा विथ जनरेटर, विथ वॉशरूम, विथ वॉकिंग ट्रॅक अराउंड. वन ऑफ द सगळ्यात व्हडलो फुटसाल आसा. 5,000 ना, बाकीचे फुटसाल हांवें खूब पेडण्या दोन वाळपय पयले 1,500, 2,000, 3,000 जागेचो. पण आमचो आसा तो 5,000चो आसा. आत्ताच आमी आज हांव आनी नाटेकारान थंयसर वचून आमी सगळे पळयले आज विथ कॉन्ट्रॅक्टर आनी इंजिनियर. सो 26 तारखेक तेचें इनॉग्रेशन आसा. मुद्दाम पळोवपाक या. आनी नुसतं पळोवपाक न्ही, जाल्यार तो हावसिंग बोर्डाचो म्हणून हावसिंग बोर्डकारांक न्ही, जेन्ना खंयच्याय प्रोजेक्टाचेर सरकार पयशे घालता, इट इज अ पब्लीक प्रोजेक्ट
संबंध बिचोले खातीर आसा त्याचो बऱ्यातलो बरो वापर घ्या. आमदार म्हणून जेन्ना डेव्हलपमेंट करतना आताच कोणीतरी सांगले की ती मडवळाची ती झर आसा आमच्या हेणी सांगली जयंत भाई ताची एनओसी दिवपाची. फाल्यां जर एनओसी दिली म्हज्या असलो मनीस परवा एस्टिमेट करतलो आणि आय कॅन एश्युअर यू फुडल्या परत वर्साच्या आत ती सगळी डेव्हलप जातली. एनओसी घेऊन या, कामां करून घेऊन चला, हे सगळ्यांक सांगता. हांगा जर खुबशीं कामां जायनात जाल्यार हांगा एनओसी मेळपाक मुश्कील आसा. तरी आमी कशी कशी करतात मनयतात. आज आमच्या कडेन वर्क ऑर्डरी आसा, उदी गुंजन सांगतालो तशें. पण कोणाक तरी डेव्हलपमेंट जाता म्हणून खंय तरी खास येतात. आपूण जर ब्लॉक करना जाल्यार आनी कोणाक तरी ब्लॉक करतात आणि बिचोलीचे डेव्हलपमेंट जायना म्हणून हे करतात. म्हजे एकच सगळ्यांक लोकांक राजकारणान ओपोनंट म्हणजे दुश्मन दिसता. राजकारणान वैचारीक ओपोनंट असता, एनिमी नसता. पण ह्याच्या फुडें हांव कोणाकूय सांगता, कोणी जर सरकाराचे टार्गेट केले, आमच्या म्युन्सिपालिटीचे टार्गेट केले किंवा आमदाराचे, खबरदार. करतात टार्गेट तुमकां सगळ्यांक रायट आसा, विथ प्रूफ करा. नाजाल्यार प्रत्येक गोष्टीक आमचे मंडळ अध्यक्ष, आमचे काउन्सिलर आम्ही जाब दितले. मेंटेनन्साक नगरपालिका आणि कोणाकडे गरज ना, कित्याक तेजेकडे इतली पावर आसा आणि काम करपाची. ताका तो मनान खुश आला आणि तेजी सगळी फॅमिली खुश जातली आणि वयल्यान आजी सुद्धा खुश जातली. म्हाका गॅरंटी आसा. मेंटेनन्साक हेजेर कांयच ना. फक्त आता लोकांनी तुम्ही मातशें सांबाळपाचें. कितें सावण बी हाडलो जाल्यार पाकिटां कोण गुटखा खाता तेंचे मारपाचें करा उपाय. कित्याक सांगचें म्हणजे केन्ना पडोंक जायना. हे तुमच्या हेजेर इतलें सांगता. आणि चड काय उलयना, मागीर फुडें दुसरो उलो वता, दुसरो सगळ्यांक सांगतलो. आनी नाझरी बद्दल सगळी म्हायती दिल्ली आसा म्हणून. आनी हांगा बर्थडे करता आसतना म्हाका दिसता बारसो सुद्दां करूं येता. म्हणजे सगळें म्हणजे बारसे सुद्दां करपाची बरी हे आसा. पयलीं म्हणटा ते एमएलएक सांगता की बाबा दोतोर बाब तूं म्हजेर सगळें लक्ष घाल. आतां आमचो विजय कुमार नाटेकर आसा, तेणेंनी आतां आहा आमच्या हेतून सगळे आमचे भाव भयणां आसा, तेंच्यांनी जाता ते भशेन हे बाळगून दवरपाक जालें. आयज जालें फंक्शन जालें, गेले घरा, कांय ना, कितें केलें कांय ना म्हणटा पळय ते भशेन बाळगून दवरपाची ही एक फक्त एकूच उपाय म्हणटा तो एक धाकटी कमिटी आसूंक जाय हेची. ताची हें म्हणटा पळय ते म्युन्सिपालिटीक हें आसूंक जाय, कन्सर्न आसूंक जाय आनी एमएलए हेंच्यांनी दोगांयनी ते मेळून ते हें करूंक जाय, थारावंक जाय. टी टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. फेस्टिवल रापणकारांचो उत्सव मनोवया गोंयकारांचो. हैया है उत्सव फुलया रापणकारांचो. हैया है. हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भुमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाचे खातीरच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां, तुमीय बी वाचात. आमचो गोमंतक मराठी पेपर बरी सारकी गुड फेर न्यूज दियत आसा. तांचे हांव खूब खूब आभारी. की गोमंतक प्रिंट मिडिया प्रत्येक बारक्यान बारीक मायन्युटली ते मॉनिटर करून ते लोकांपर्यंत पावयतात. बारीक समाजा मेरेन प्रत्येक गोष्ट, प्रत्येक मेसेज ही त्यांच्या माध्यमांतल्यान गोमंतक न्यूज पेपरांतल्यान गांवागांवांनी पावचे अशेंच मागतात. कितलींशीं वर्सां गोमंतक पेपरान जो गोंयचे प्रत्येक गांवागांवांतले कोनशांतले जे इश्यूज आसा ते हायलायट केल्ले आसा आनी अशें फुडेंय पासून अशेंच येवपाक जाय. कारण प्रत्येक जाणांक जो गोंयकारांक विशय जो लागता तो विशय न्यायाक पावपाक जाय. गोंयचे जे इश्यूज आसा आनी मुद्दे आसा हे गोमंतक न्यूज पेपराचेर आमकां प्रत्येक वेळार दिसून येता.
गोमंतकांतलें गोंयांतलें एक जुनें वर्तमानपत्र. संपूर्ण गोंयची जी नॉलेज जी आमकां मेळटा ती दैनीक म्हायती मेळटा तातूंत ज्ञानाक भर पडटा अशा तरेचो गोमंतक हो दैनीक. गोमंतक दैनीक जें आसा हे गोमंतक दैनिकान सगळे तरेचें आंदोलन गोंयांत जी जाल्या आनी तेणें सदांच त्या आंदोलनाक भाग घेतात. सगळे वेळार त्या आघाडीचे आशिल्ले गोमंतक. गोमंतक दैनीक पेपर जो आसा हो सगळ्यात गोंयचो जुनो आनी गोंयांत हेज्या बद्दल म्हाका खूब प्रेम आनी आवड आसा. गोमंतक वाचल्या शिवाय काही लोकांक चैन पडना. जे आयज गोमंतक वृत्तपत्रांचे तेंच्यांनी बातमी दिवपाचो ताचो पवित्र जो आसा ते सत्य उघडकीस हाडप हो त्यांचो एक मेन ऑब्जेक्टिव्ह आसा. गोमंतक व कोकणचे पहिले अग्रेसर दैनिक दैनिक गोमंतक. नमस्कार. गोंय मुक्तीच्या पूर्वसंध्येर जेन्ना आमी यादी काडटात स्वातंत्र्य सैनिकांच्यो त्या वेळा वयल्या लढ्याच्यो चळवळीच्यो त्या वेळार जाणें कितें बरयलां जाणें आमच्या मुखार एक येदी व्हडली देख दवरली. गोंय मुक्त केलें ताजे उपरांत सुद्दां जाणें सतत गोंय मुखार व्हरपाच्या चळवळीक हातभार लायलो आनी हो हातभार कसो लायलो. आज जे पळय आमी गोंय पळयतात तें तांचें स्वप्नांतलें गोंय आशिल्लें. तें तांचें स्वप्नांतलें गोंय नाशिल्लें तर ही दिशा कोणें दिली. ही दिशा फुडें कशी वतली गोंय कशें जातलें. आनी आज जेन्ना गोंयची आवतिकाय आमी पळयतात तेन्ना आमच्या स्वातंत्र्य लिडारांतल्या झुजाऱ्यांची याद करप तांचें स्मरण करप तांकां इतिहासान कायम दवरप ही आमची एक लागणूक ठरता. ह्याच संदर्भान आज साडेतोड नायक कार्यावळींत हांव तुमची वळख करून दितां. गोंयचे एक इतिहासकार इतिहासाचे अभ्यासक प्रज्वल साखरदांडे. नमस्कार राजू. प्रज्वल भाऊ, आमी जेन्ना सतत उलयतात स्वातंत्र्य लढ्याचेर उलयतात त्या वेळाच्या चळवळीचेर उलयतात कितलेशाच शेकड्यांनी लोकांनी गोंयच्या स्वातंत्र्य चळवळीक गोंयच्या मुक्ती चळवळीक म्हणया आमी योगदान दिल्लें आसा. आमचे आयचे राजकारणी म्हणजे परस गोंयचे लोक तांकां विसरल्याचें आमी मानूं येता. राजू बाब, म्हाका दिसता गोंयचे लोक म्हणजे गोंय विसरपाक नांवां खबर आसपाक जाय न्ही. नांवांच खबर ना. म्हणजे आतां जेन्ना खंयचेय पॉलिटिशियन जेन्ना आरगां ओंपतात किंवा ते आझाद मैदानाचेर वचून फुलां घालतात तेन्ना ते म्हणटा हुतात्मे म्हणटात. पूण खंयचे हुतात्म्यांची नांवां कितें. यशवंत अगरवाडेकराक आमी याद दवरता. यशवंत अगरवाडेकर आय वूड डिस्क्रायब हिम एज चंद्रशेखर आझाद ऑफ गोवा. तो मेकॅनीक गाडयेचो मेकॅनीक आशिल्लो शिवोलेचो. ताणें आझाद गोमंतक दलाचो मेंबर जालो आनी ताणें खूब एक्शन्स केली गोंयांत लिबरेट करपाक. ताका एशी म्हणटाले. आनी तेन्ना पोर्तुगीजांक कळ्ळें ताका सरावंड केलो हें केलो आनी ताजे फक्त एकूच गुळी उडिल्ली ताचे बुलेटीन. ती ताणें स्वताचेर मारून घेतली इन्स्टेड ऑफ फॉलिंग इन टू द हँड्स ऑफ द पोर्चुगीज. म्हणजे यशवंत अगरवाडेकराच्या त्या लेवलीचो हुतात्मो कोणाकूच खबर ना. बाळा मापारी खबर आसा बिकॉज अस्नोडा ताजो एक बस्ट आसा. पूण ताजो जो कजन आशिल्लो न्ही रोहिदास मापारी तो कोणाक खबर ना. इनफॅक्ट एक फंक्शन आशिल्लें ते बाळाराया मापारीचेर फंक्शन आशिल्लें आनी थंय म्हाका आपयिल्लो. आनी तेन्ना हांवें म्हज्या भाशणान रोहिदास मापारीचो उल्लेख केलो. ताजो चलो येवन म्हाका मेळ्ळो आनी तो म्हणपालो पहिल्यांदा म्हणपालो आपल्या बापायचो कोणें तरी नांव घेतलें. सगळे लोक बाळाराया मापारीचेंच नांव घेतात. हो पयलो हुतात्मो. पूण रोहिदास मापारी आशिल्लो ताका मारून मोंटेरोन जितो मारिल्लो जेलान. म्हणजे अशें कितलेशेच सुरेश केरकर आसा कामिलो पेरेर आसा तांकां शूट केले मोंतेरो काझमिरो मोंतेरो. मागीर बापू गावस बाळा देसाय तांकां ट्रका जिपीक बांदले ओडत व्हेले तांकां मारले आनी ती बॉडीज ओडून व्हेल्यो. म्हणजे केदार अणवेकर जो बॉम्ब तयार करतालो बांबोळेचे रेडिओ स्टेशन बस्ट करपाक ताजो हातानूच बॉम्ब घरा मेरशेन बस्ट जालो तो मेलो. ताच्या चलये कडेन हांव उलयलां. सो अश्यो कितलींशींच एग्जांपल. तांकां कितें दिसता आयची पळय तांची पिढी पळय आसा तांकां कितें दिसता आपल्या बापायक आपले पळय ज्या लोकांनी त्याग केलो तांचे बद्दल गोंय सगळें विसरून गेले हाजे बद्दल. हय, बाळाराय मापारीची चली सकू मापारी म्हणजे आतां सकू अगरवाडेकर ती 1.5 वर्साची आशिल्ली. सो
तिणें दुखां काडली कित्याक आपल्या बापायक कोण याद करना. रोहिदास मापारीचो चल्याक मेळ्ळा हांव, मागीर केदार अन्वेकराचे चलये कडेन फोनाचेर उलयलो, तिणें दुख्ख व्यक्त केलें आपल्या बापायक कोण याद करना म्हणून. मागीर बापू गवस जो चांदेलचो तांच्या घरा गेल्लो आनी तांच्या बापू गवसाच्या घरान न्ही 2 हुतात्मे, एक इंडो पाक वॉरान तुळशीदास गांवस म्हणून आनी बापू गवस हो फ्रिडम स्ट्रगलान. कितल्या वर्सांचे आशिल्ले ते? 27-26 वर्साचे भुरगे आशिल्ले. आनी ते सगळे म्हणजे हे सगळे जे आतां हांव एक बूक काडटा मार्टर्स ऑफ गोवा अनसंग हिरोज ऑफ हिस्ट्री म्हणून. सो हातूंत हे खंय तरी आमच्या राजकारण्यांक खबर आसपाक जाय ही नांवां. मेन म्हणजे परशुराम आचार्य आसा, केशव भट्ट, तुळशीदास कामत, प्रभाकर वेरेकर, पुरुषोत्तम केरकर, कितलेशेच उरता, दुल्मा पवार, रजनीकांत केकरे. मागीर 32 इंडियन सत्याग्रहीज वर शॉट डेड. तातूंतलो म्हजो हिरो म्हणटा तो कर्नाल सिंग बेनीवाल, 21 year old हू टूक बुलेट्स ऑन हिज चेस्ट. अशे कितलेशेच आसात. बरोबर, तूं हे म्हणटा खरें. आमच्या राज्यकर्त्यांक विशेष करून आमच्या फुडाऱ्यांक जे गोंयचे राज्य करता तांकां आयतें मेळ्ळें न्ही भाट हें गोंयचें तांकां खबर ना. सो हे जे पळय आतां जे पळय राजकीय फुडारी जे आतां भाटकार जाले तांकां आपले पुर्वज तांकां लागून गोंय मुक्त जालें. तांची नांवां सुद्दां खबर ना कारण ताणें इतिहासच वाचूना. ना इतिहास वाचून आशिल्ले गोंयचे राजकारणी हांचे बद्दल तूं कितें उलयता? मेन म्हणजे जेन्ना तूं राजकारणान वता न्ही तेन्ना तूं इतिहास वाचून दवरपाक जाय. कित्याक तांकां स्पिची करपाक सगळ्याक आपयतात न्ही आमी. चीफ गेस्ट कोणाक आपयता? राजकारण्यांक आपयता. पूण तेन्ना जर 19 डिसेंबराक खंयच्याय राजकारण्याक आपयलो तो म्हणटा आपूण हुतात्म्यांक आर्गां ओंपता. कोण हुतात्म्याचें एक तरी नांव सांग. फ्रिडम फायटरांक आर्गां ओंपता. टीबी कुन्ना सोडलो जाल्यार खंयच्याच फ्रिडम फायटरांची आमकां चडशी नांवां खबर नासता. आतां म्हणून मोहन रानडेचे खबर आसा. बायलो कितल्यो फ्रिडम स्ट्रगलान आशिल्ल्यो. मोगाबाई नायक म्हणून एक म्हापशेची बायल आशिल्ली, ती जेलान आशिल्ली. ती आझाद गोमंतक दला खातीर हेल्प करताली तांकां. तिका जेलान घाली. तेन्ना तिची आवय मेली, तिका जेलांतल्यान सोडूना. ती फ्युनरलाक पावूना आपल्या आवयच्या, मोगाबाई नायक. मोगाबाई नायकाचें नांव खबर ना कोणाक. मागीर मित्रा बीर आसा, सिंधू देशपांडे, सुधाताई जोशी, खूब जाण आसा, शारदा सावयकर. बरोबर, खरें खरें. तूं म्हणटा सामकें खरें. तूं उलयता आसतनाच आंगार एक कांटो उबो येता. सो हो आमच्या दुसऱ्या पिळगेक हें कळपाक जाय. कारण इतिहास खबर नासतना गोंय कशें मुखार वतलें, गोंयचे बद्दलचो विचार कितें हें कोणाक कळप शक्य ना. सो तूं कितें म्हणटा की हें स्मारक तांचें जावप, तांच्या पुस्तकान येवप, पाठ्यपुस्तकान येवप, गोंयचो इतिहास तयार जावन भुरग्यांक अभ्यास करपाक मेळप हें म्हत्वाचें न्ही? म्हाका दिसता की ह्या सगळ्या मार्टर्सांचेर, हुतात्म्यांचेर एक चॅप्टर बुकांनी आसपाकूच जाय. कित्याक खातीर 60 वर्स 62 वर्सां जाली अजून आमच्या पाठ्यपुस्तकांनी ना. अशें बाळा मापारीचेर आसा एक चॅप्टर, पूण बाकीच्यांचेर ना. ही सगळी बाकीची नांवां जी हांवें मेन्शन केली. सुरेश केरकर जो केसरबाई केरकराच्या घरांतलो, ताजे कुडके गेल्ले मोंतेरोन आनी कामिलो पेरेराचे. ते दोगी जाण, सुरेश केरकर आनी कामिलो पेरेरा, हे हांगा काम करताले. मॅच बॉक्स फॅक्टरी आशिल्ली कुर्टी, मॅच बॉक्स फॅक्टरीन ते काम करताले. लोकांचे फ्रेंड आशिल्ले. तांणी प्लॅन केलें कितें की कुर्टी जी पायपलायन पोर्चुगीज सोल्जरांक उदक पावयता ती बस्ट करपाची. सो दे प्लॅन अँड दे डिसायडेड टू डू इट. सो तेन्ना मोंतेरे ही बातमी कळ्ळी आनी तो जीप घेवन आयलो आनी ते करता आसतना दे वर कॉट इन एक्शन, सुरेश केरकर आनी कामिलो पेरेरा. सो त्या रागान ताणें तांकां शूट केले आनी ताचे कुडके गेले आनी सुरेश केरकराची बॉडी अशी साकान घालून थंय डिलिव्हर केली आनी कामिलो पेरेराची. म्हणजे हे कितले 26 and 25 years old हुतात्मे. सो ही नांवां प्रत्येक गोंयकार स्टुडंटा मदीं खंय तरी कशा रितीन तरी पावोवपाचो आमची जबाबदारी. आतां हांव हिस्ट्री शिकयता, हांव म्हणजे भुरग्यांक स्टुडंट्सांक सांगता, पण प्रत्येक स्कुलान पावपाक जाय. प्रत्येक राजकारण्यांक खबर आसपाक जाय. प्रत्येक जाणांक खबर आसपाक जाय. प्रज्वल बाब, हांव न्ही इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल इफी गोंयांत जाता आनी इफीक न्ही हांव सतत प्रत्येक फिल्म फेस्टिवलाक न्ही हें जे पळय सेकंड वर्ल्ड वॉर जालें, हिटलराचो पळय जो कितें अत्याचार आशिल्लो विशेषतः जूनचेर, ह्या अत्याचाराचेर दर वर्सा 3-4 एकदां 7 सिनेमा, कांय वर्सां पयलीं तर 5-6 वर्सां पयलीं 7 सिनेमा पळयले. हाजो अर्थ हे 7 सिनेमा इफीक येतात, हाजो अर्थ शेकड्यांनी सिनेमा दर वर्सा तयार जातात. तो कांटो हाडपी जो पळय कितें घटना आशिल्ली ती एक कांय वर्सांची सेकंड वर्ल्ड वॉरांतली, अजून लोकांक ती घाय पेकूंक नात. गोंयचे घाय इतले बेगीन पेकले? हय,
गोंयच्या आतां ज्योती कुंकळकरान ते प्रोड्यूस केला फिल्म गोंय स्वातंत्र्याचे होमखंड, तातूंत हांवें एंकरींग आनी स्क्रिप्टींग केला त्या पिक्चराचें. सो तातूंत आमी सगळीं ही मेन्शन केल्या नांवां आनी ती प्रत्येक हातूंत दाखयता कॉलेजींनी. हालींच आमच्या कॉलेजीन दाखयले. सो हांव कितें म्हणटा, एटलीस्ट थ्रू द मिडियम ऑफ फिल्म्स हे खंय तरी वचपाक जाय. ऑर ईच वन, आतां आमी मंगल पांडेचेर पिक्चर काडलो, मे बी अ पॉप्युलर सिनेमा, अशें करून हांचेर एक जर पिक्चर काडलो ह्या हुतात्म्याचे, बिकॉज दे हॅव गिवन देर लायफ. तांकां कितें मेळ्ळें राजूबाब, आमी जर विचार केलो न्ही, तांकां कितें मेळ्ळें? कोण राज्य करता आमचेर, कोण सत्ता भोगता, कोण पावर भोगता, कोण रिचेस भोगता, कोण बंगले व्हडले बंगले बांदून 4-5 बंगले बांदून रावता, हे रावना. हांचे फॅमिलीकूय काय मेळुना, तांकांय काय मेळुना. दे डायड फॉर गोवाज लिबरेशन, फॉर दीस पीपल टू गेट इलेक्टेड आनी एन्जॉय पावर रिपिटेडली. इतली वर्सां हे तांकां तांची नांवां सुद्दां खबर ना. ह्या पॉलिटिशियन्सांक ह्या हुतात्म्यांची नांवां सुद्दां खबर ना. सो सत्ते खातीर कोण म्हणजे मेले हे हुतात्मे आमच्या हाजे खातीर, पूण सत्ता भोगता दुसरोच मनीस. इवन ओपिनियन पोलाच्या बाबतींत सेम जालें. सो मेनी पीपल फॉट. गोंय मुक्त जातकीर जाणी गोंया खातीर काम केलें, फ्रीडम फायटर्स, तांकांय विसरले. सो म्हाका एक सामकें तुजे कडल्यान जाय ते अशें की आमच्यो पळय शैक्षणीक संस्था आहात, थंय हिस्ट्री शिकयतात, ताजो अभ्यास जाता, पूण ज्या पद्दतीन गोंयच्या इतिहासाचेर अभ्यास जावन ताचेर PhD जावपाक जाय आशिल्ल्यो, संशोधन करून पुस्तकां जावपाक जाय आशिल्लीं, जातात तयार ना. पुस्तकां म्हणजे एक्चुअली मनोहर हिरबा सरदेसाय ताणें एक व्हडलें काम केल्लें. प्रोफेसर मनोहर हिरबा ताणें स्वातंत्र्य लढ्याच्या इतिहासाचे 2 वॉल्यूम्स बरयले आनी ते खरेंच एक्झॉस्टिव्ह ताणें बरयल्ले. पूण कित्याक ते मराठीन बरयल्ल्या कारणान ते चड लोकां मेरेन पावना. सो हांव कितें म्हणटा, तातूंतलेच धडे काडून, तातूंतलेच चॅप्टर्स काडून ते पाठ्यपुस्तकांनी इन्क्लूड करून ते भुरग्यां मदीं पावपाक जाता. बरोबर. सो अशें कितें तरी जावपाक जाय. आतां ही चर्चा आतां आमी जे करतात तातूंतल्यान तरी थोडी नांवां गेली न्ही लोकां मदीं. आतां ही नांवां हांवें घेतली ती लोकां मदीं पावली, थोडी एटलिस्ट ती आयकता कोण पळयता टीव्ही तांच्या तरी तकलेन मातशें एक गेली. कंप्लीट सायलन्स जाला तांच्या बाबतीन, कितें नोबडी नोज अबाउट देम. आनी कितले जाण ते कासर लोकांक कितले सत्याग्रही मारले पोर्तुगीजांनी. खूब जाण, सितारामन सुरी आनी कितले, बाबूलाल होटेलवाल, बाबूराव थोरात, कितले, हिरवे गुरुजी. आय एम इन टच विथ हिरवे गुरुजी सन प्रदीप हिरवे. सो तो म्हणटा आपल्या बापायक विसरले. पण प्रत्येक जाणांचें हेच दुख्ख आसा की गोवा हॅज फॉरगॉटन. तूं म्हणटा सिनारीन सुद्दां तुका सांगलें आपल्या गोंयांत प्रभाकर बाब सिनारी म्हणटा, अजुनूय तो जितो आसा, अजुनूय तो बरे तरेन उलयता. हे हांव कितें म्हणटा, जे लोक जिते आसात खूब थोडे हाताच्या बोटाचेर मेजपा इतले म्हाका दिसता स्वातंत्र्य सैनीक सद्या आसात, तांचो आमी कितें वापर कितें केला, तांचो आवाज रेकॉर्ड करप, तांचे अनुभव सांगप, तांच्या संदर्भान एक कितें तरी एक देख दिवपी कार्यक्रम तयार करप. सावंड एंड लायट शो गोंयांत ना गोंयच्या मुक्तीचेर. टुरिझम लोकांनी वचून ते कितें रोमियो लेनीन भितर डिस्को करप. गोंयची इमेज आज जाली ती ड्रग्स, प्रॉस्टिट्यूशन आनी हे नायट क्लब. सो इतलेच आमी पळोवप दिसता म्हाका. आमकां स्वातंत्र्य लढ्या संदर्भात जाणवीक करपाची कांयच सरकाराक इल्लय. केन्ना केन्ना दिसता बाळाराया मापारी मेलो, कोणा खातीर मेलो, कित्या खातीर मेलो, ताका कितें मेळ्ळें? ही वॉज ओन्ली 26 years ऑफ एज. सारकें. कितें मेळ्ळें? काय मेळुना. बरोबर. म्हाका सांग प्रज्वल बाब, हाजेर संशोधन कित्याक जायना? संशोधन म्हळ्यार आतां पळय, हांव पळयतां समकालीन इतिहासाचेर खूब जाण बरयतात. हांवें हाजी पुस्तक खूब वाचल्यात. पराग परब बरयता खूब, अलेक्झांडर हेना सारके मनशान समकालीन इतिहास, तातूंत भितर राजकीय थोडो, सांस्कृतीक थोडो, अशे खूब इतिहास आयला. हांव म्हणटा स्वातंत्र्य लढ्याच्या फाटल्यान प्रवृत्ती कोण आशिल्ल्यो, नेहरू गांधी सारक्या लोकांचें कंट्रिब्युशन कितें आशिल्लें, हे हाज्यो बारीकसाणेन अभ्यास कित्याक जायना? हय, इनफॅक्ट आतां सद्या न्ही डिस्टॉर्शन ऑफ हिस्ट्री चल्ला सामकें. आय फील बीग टायम, आनी हिस्ट्री इज बीन द टार्गेट. आतां कितें सपोज लायक फॉर एग्जाम्पल हांव कितें म्हणटा की अपार्ट फ्रॉम गांधी, नेहरू, सुभाषचंद्र बोस, सावरकर, मागीर हे कोण भगत सिंग, राजगुरू, म्हणजे सगळ्यांक ड्यू प्लेस मेळपाक जाय हिस्ट्रीन. सो सपोज इफ यू मेन्शन गांधी एंड नेहरू, सम पीपल डोंट लायक इट. सो इफ यू मेन्शन सावरकर एंड दीस, सम अदर पीपल डोंट लायक इट. एक्चुअली भगत सिंग हो कम्युनिस्ट आशिल्लो. सो वल्लभभाई पटेल वॉज अ मेंबर ऑफ इंडियन नॅशनल काँग्रेस. सो अशें, पूण लोकांक तेंय खबर आसा की तें खबर ना म्हाका. कित्याक ज्या प्रमाणे डिस्टॉर्शन चल्लां आतां, इवन ताज महालाचे कितें दुसरेच कितें सांगतात ते. सो अशें डिस्टॉर्शन चल्लां हिस्ट्रीचें. सो कितें करपाक शकता? गोंय ह्याच विशयाचो भाग म्हणून गोंय जवळ जवळ 16-17 वर्सां उसरां मुक्त जालें. 1946
भारत स्वतंत्र जातकीर कांय 1947. जाणांनी कांय जाणांनी इमिजिएटली म्हणलें की चल गोंय स्वतंत्र जावपाक आशिल्लें. सो ताका जे कितें कांय वर्सां पयलीं गेलीं 61 मेरेन हें तूं कशें पळयता? एक्चुअली 46 जेन्ना डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आणि डॉक्टर जुलिया मिनेझ हांणी तो आंदोलन केलें मडगांव 18 जून मुवमेंट म्हणटा. सो तेन्नाच्यान एक्चुअली ती सुरवात जाली. ती सुरवात एक्चुअली टीबी कुन्नान पयलीं केल्ली 1928 मागीर हो मुवमेंट कसो जालो आनी मागीर तो एक सत्याग्रह मुवमेंट जालो, आझाद गोमंतक दलाचो सगळ्याचो मुवमेंट जालो. सो हो जो मुवमेंट आसा पळय तो आतां कितें जालें तातूंत अशें आसा की जेन्ना ऑपरेशन विजय फोर्सीस धाडले, आज धाडिल्ले ते 18 डिसेंबराक, ते VK कृष्ण मेननान धाडले. सो अशी एक कॉन्ट्रोवर्सी आसा की ही नेवर इन्फॉर्म नेहरू अँड विदाउट इन्फॉर्मिंग नेहरू ही सेंड ऑपरेशन विजय फोर्सीस बिकॉज नेहरू वॉज डिली डेलिंग ऑन द इश्यू ऑफ लिबरेशन. ही डिड नॉट वॉन्ट टू स्पॉइल हिज इमेज एज अ पीस मेकर एंड ऑल वॉट एवर द रिजन्स आर. सो अशें हें आसा बट दॅट डज नॉट मेक हिम द विलन. So the thing is, yes, VK Krishna Menon deserves the credit of Goa's liberation. पण आनी एक गजाल म्हाका सांगपाक जाय की on the eve of Goa's liberation, it is not that everybody wanted liberation of Goa. की there was one third current. तेरशेर म्हणजे ते कितें म्हणटाले गोवा should be independent, autonomous and neither join India nor Portugal. असो एक करंट आशिल्लो. मागीर there was a mainstream freedom fighters who wanted Goa's liberation and independent with integration with Mother India. And there was another set of people who did not want liberation. They wanted Goa to continue under Portuguese rule. पण ह्यो सगळे जे आमी विचार ताजे सगळे इतिहासान येवपाक जाय, सगळे प्रवाह आशिल्ले ते. सो इट इज नॉट इवन आतां थंय डिस्प्यूट लोक अशें सुद्दां करतात की इंडिया एनेक्स आनी कितें कितें म्हाका दिसता ते वी शुड नॉट फॉलो that path of we are Indians, we are proud of our motherland, mother country India. We should be proud of our motherland. आमकां पोर्तुगीजांक कंटिन्यू करपाक जाय आशिल्लें नाका. बट that accidental of history is a part of history. म्हाका सांग नेहरू आनी गांधी कितें मानताले? गांधीन पयलीं अशें म्हणिल्लें की आमकां गोंय मुक्त करपाचें आसा पूण बंदुकीचो एकय फार माननासतना आमकां मुक्त करपाचें हें ताणें बरयलें आनी त्या पाथार नेहरू चल्लो. पूण नेहरू जे कितें इमेज करतात आमी, नेहरू जे कितें केलें किंवा केलें ना म्हणटात, तुका हो कसो दिसता की नेहरू जे पळय कितें एकदम आक्रमण भारतीय मुक्त जालें तें बरें केलें ना, ताजें तूं कशें नदरेन पळयता? आतां गांधींचें लेटर बरयलें राम मनोहर लोहियाक. ताणें कितें म्हणलें गोवन शूड टेक ओवर द लिबरेशन आनी इट शूड बी डन विथ नॉन वायलन्स. एक्झॅक्टली. सो एंड नेहरू वॉज अ डिसायपल ऑफ गांधी. सो द थिंग वॉज तेन्ना आमची इथॉस कितें आशिल्ली नॉन वायलन्स दॅट वी शूड वॉट एवर. आनी ते एक पंचशील सायन केल्लें पळय 1954 बिटवीन चोएनलाय एंड नेहरू प्रायम मिनिस्टर. सो तेन्ना कितें जालें की नो टेरिटोरियल एग्रेशन ऑन एनी टेरिटरी. सो नो टेरिटोरियल एग्रेशन, नो आर्मी विल बी सेंड, म्हणजे एग्रेशन दुसऱ्या कंट्रीचेर करप ना आनी पीसफूल को एक्झिस्टन्स. सो ही वॉज ट्रायंग टू negotiate at the UN table with Salazar, and through the negotiations he thought that liberation will come. आणि दुसऱ्या वेळार तेच काम करता आसतना फ्रेंचाकडे ताणें केलें आनी फ्रेंचांनी आपल्यो वसाहती मुक्त केल्यो. फ्रेंचान 1954 सोडले. सारकें. इज द सेम इयर when पंचशील was signed. एक्झॅक्टली. सो तूं नेहरूक दोश दिना? नेहरूक दोश दिवपाचो खरो कोणाचेच हे ना, कित्याक प्रत्येक जण त्या त्या सर्कमस्टान्सांनी त्या त्या डिसिजन्स घेता. ही वॉज द प्रायम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आणि ही हॅड टू टेक डिसिजन्स विच वर इन द इंटरेस्ट ऑफ the whole country. So if Panchashil is signed which says that no territorial aggression, then how he can he send forces? अशें जाता ते. So तशें सगळें ते म्हाका कितें दिसता की व्हेरी ऑब्जेक्टिवली आमी सगळे जर विचार केलो न्ही वी कॅन बी आतां एक डिस्टॉर्शन आनी टोटली म्हाका एक सांग परत ह्याच विशयाचेर हो दोश तुमचे सारके इतिहासकाराचेर येना, कारण आमकां संशोधन करून ह्या संदर्भान ज्यो कितें बारीकसणो आशिल्ल्यो इतिहासांतल्यो ताजेर उजवाड घालपाक अपयश आयलो. हो दोश आमकां येना? हय, कित्याक जाणा जो निटिग्रिटीज म्हणटा ते सटल न्युअन्सीस आनी तातूंत खूब गजाली ज्यो जाल्यो त्यो पब्लीक डोमेनान एक्चुअली ना. सो त्यो कित्या खातीर ताणें केलें, द वाय वॉट इज द रिजन, हे सगळे आतां ताका रिजन्स आसा. सो इनफॅक्ट जेन्ना हांगा 32 इंडियन सत्याग्रहीज वर शॉट डेड, नॅचरली ही कूड नॉट सेंड मोर सत्याग्रहीज. दॅट इज वाय ही टूक अ डिसिजन टू स्टॉप द सत्याग्रह बिकॉज ऑलरेडी 32 इंडियन सत्याग्रही शॉट डेड. सो तांची कितें किंमत आसा न्ही. सारकें. आनी दुसरें तूं म्हणटा सारकें खरें की तांकां दिसतालें की हो मुवमेंट गोंयकारांनी
वयर काडपाक जाय. Correct. भायल्यान येवन गोंय हय. मुक्त करप हाका कांय Yes. अर्थ ना, कारण Yes. पोर्तुगीज सदांच म्हणटाले न्ही की गोंयच्या लोकांक गोंय मुक्त जाल्लें नाका, तांकां पोर्तुगीज रूल जाय. Yes. हें पोर्तुगीजांनी आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठार सांगलां. हय. सालाजार हे म्हणीत आशिल्लो. हय, हय. म्हाका एक सांग, त्या वेळा वयली ही जी परिस्थिती आसा ती कितें आशिल्ली की कांय जाण तुवें म्हणलें की कांय जाणांक पोर्तुगीजाचो रूल जाय आशिल्लो. सो हे कोण आशिल्ले लोक, हांचे भितर ही जी कितें चेतना म्हणया किंवा प्रवृत्ती म्हणया ही जी आशिल्ली ती कितें आशिल्ली? म्हणजे सी हो जो लाभार्थी गट जो पोर्तुगीजा कडेन फायदो घेतालो, फायदो घेतालो आनी वॉट दे सॉ दॅट तांकां फायदो मेळटालो पोर्तुगीजां कडल्यान. व्हडली व्हडली हेरिटेज हाऊसेस ती खंयच्यान तयार जाली. आमच्या सारकें. गोंयांत येदी व्हडली हेरिटेज आसा, इतले भाटकार बिटकार ते सारकें. अनलेस यू आर क्लोज टू द एडमिनिस्ट्रेशन. Correct. सो अँड देवर ऑल सेट्स ऑफ पीपल हू आर क्लोज टू द पोर्चुगीज सारकें. अँड दे वॉन्टेड दॅट इट कंटिन्यू. त्या कंटिन्युएशनान तांचो फायदो आशिल्लो. दे डी नॉट हॅव दॅट नॅशनलिस्टीक स्पिरीट एंड ऑल. Exactly. सो तेन्ना पूण अशेंय पळयताले की इन कंपॅरिजन अशें पळयतात की आतां इतली म्हारगाय वाडल्या, आतां इतलें करप्शन वाडलां, आतां इतले लोक चोरतात, इतले सगळें हें चल्लां. बरोबर. तेन्ना तशें नाशिल्लें अशें म्हणटात ते. हय. सो जे कंपॅरिजन जे करता न्ही, आतां पळय अवाढव्य करप्शन. इनफॅक्ट इफ यू आर नॉट करप्ट पीपल थिंक दॅट यू आर अ फूल. म्हणजे इतले जालां ही आतां अशी तरेची वाडल्या. प्रवृत्ती आमच्या राजकारण्यान निर्माण केल्या. राजकारण्याची आसा आनी अशें हिल कटिंग आनी सगळें डिस्ट्रक्शन ऑफ गोवा जें चल्लां बरोबर. त्या टायमार तें नाशिल्लें. सो सामकें. तें तशें कंपॅरिजन केल्यार जाल्यार ते तशें म्हणटा इन कंपॅरिजन. सारकें सारकें. सो तूं ते मान्य करताच की इतिहासकारांक हें सगळें पळय चित्र त्या वेळा वयलें उबें करपाक अपयश आयलें. इतिहास ज्या पद्दतीन अभ्यास जावपाक तो जालो हय, ना हय. आनी आमचे राजकारणी वाचनात ना. म्हणटकीर ना, they don't. No, no. एका अर्थान इतिहासकारांक हय, तो तटस्थ इतिहास बारीकसाणो सगळें हाडले ना. आनी दुसऱ्या अर्थान आमी अशे फुडाऱ्यांक जिखून दिले जांकां इतिहास समजूनच घेवपाचो ना. आतां 16th सेंचुरीन जी हांगा फोर्सिबल कन्वर्जन जाली, इन्क्विजिशन जालें, हेंय मानून घेवपाक जाय न्ही. होय इतिहास आसा. सो सारकें. अशेय लोक आसा की तो इन्क्विजिशन घेतल्यारूच तांकां चाळवता. सो अशें आमचो जो गोंयचो हिस्ट्री आसा न्ही, इट इज अ व्हेरी व्हेरी हे ल्हान गोंय पूण हिस्ट्री इज बींग सारकें सामकें खरें. फील्ड करप व्हेरी डिफिकल्ट. सो आतां फुडें आमी वता आसतना पळय आतां गोंय मुक्त जावन जवळ जवळ आतां 64 वर्सां जालीं. आमी एक नवें गोंय पळयतात जातून भितर तो अंशूच उरूना. तशें स्वातंत्र्य लढ्यांतल्यान एक तत्व आयिल्लें, हें आमचें गोंय, हाका इतलो सामको प्रज्वल असो इतिहास आसा. ह्या इतिहासाक आमी फुडें व्हरपाक जाय. इतिहास शिकलो जाल्यारूच फुडें योग्य पावल घालप जातलें अशें आमचे तत्ववेत्ते आनी तशें विचारवंत सदांच म्हणटात न्ही. तो इतिहासच आमकां खबर ना. आनी अशा लोकांच्या हातान हो देश किंवा हो गोंय पावले जांकां हो इतिहास समजून घेवपाची इच्छा ना. सो आमी ज्या आडखळ्यांनी आतां मुखार वतात, कारण आज हांवें कितलेशा हे विचारवंताची न्ही मुलाखती घेता, ते म्हणटात गोवा इज डॅड. बरे बरे लोक गोवा इज डॅड म्हणटात. आतां ह्या गोंयाक भवितव्य ना. तुका दिसता ह्या गोंयाक भवितव्य ना? जे पळय मर तूं 25 जोड हुलपून मेले, आतां तातूंत गोंयकार नाशिल्ले म्हणजे खूब जाणांक दिसता ते आमचे न्ही, ते भायले. पूण ही जी पळय कितें आमची नॉर्थ गोवा म्हणून जे पळय कितें बेल्ट आसा तो पूर्णतः रिपब्लीक जावन पडला. तांकां कसले कायदे लागनात, थंय कोणाचे शेक चलना, थंय कांय नियंत्रण ना. अंधाधुंदी दिल्लीच्यान पयसो येत आसा, गोंयकार तांकां जमनी विकित आहात. हें तूं सगळें कशें पळयता? कारण तूं एक सोशल एक्टिविस्टूय बी. आजगांव इज अ दिल्लीची कॉलनी. सारकें. मोयरा, अल्डोना, मोर्जी ही सगळे बायलांचे कॉलनी. सामक्यो. इतले पळय इन्फ्लक्स ऑफ नॉन गोवन्स जे गोंयान येतात. Is Goa's carrying capacity that much Exactly. to accommodate the teeming millions of non-Goans into Goa? Exactly. हे तांणी विचार करपाक जाय न्ही. हे अशें पळय लँड कन्वर्जन्स 147 कितें एप्लिकेशन TCP डिपार्टमेंट रिसीव्ड फ्रॉम दिल्लीइट्स. म्हणजे अशें पळय जे इतलें चल्लां गोंयान इन्फ्लक्स. गोंयकारांक जॉब ना, गोवन्स आर गोईंग टू लंडन, गोंयकार भायर वतात. इन्फ्लक्स ऑफ नॉन गोवन्स पळय गोंयान इतले चलता, ते कशें हाव आर वी गोईंग टू फील्ड इट? इट इज नॉट पॉसिबल. गोयची कॅरिंग कॅपॅसिटी ना. हिल कटिंग, हिल्स सगळी कट करून सगळे शर्मा वर्मा सगळ्यांनी बांधले बंगले. ओके. आणि गोंयकार आतां अशी परिस्थिती, गोंयकार तांच्या भाड्याक रावपाचे आसा, जाली दिसता ऑलरेडी. आतां अशी सिच्युएशन, इट इज टोटल. म्हणून केन्ना केन्ना खूब फ्रस्ट्रेटिंग एक्सपिरियन्स म्हणजे दिसता देर इज नो एनआरकी काय म्हणून गोंयान. इज देर एनी लॉ इन गोवा? लॉ उरल्या कितें? द नंबर ऑफ डेकॉयटीज, द नंबर ऑफ ऑल दीस एट्रॉसिटीज विच आर हॅपनिंग इन गोवा, इट्स अ व्हेरी सॅड स्टेट ऑफ अफेअर्स. सारकें. प्रज्वल बाब, म्हाका तुका तेंच सांगून दिसता, टुरिजम आमी म्हणटात
1 कोटी टुरिस्ट वर्साक येता, गोंयची पॉप्युलेशन जेन्ना 16 लाख आसता, ही पॉलिसी आमची, हें अर्थकारण आमचें, हो आमचो फुडाराचें गोंय घडोवपाची ही तजवीज आमची. कशें आमी आतां एक दबाव जाय न्ही. आतां परत स्वातंत्र्य सैनीक काय जल्माक येवपाचे नात, आनी एकूण तरुण पिढी एका तेंपार आमचे वेळार तरुण पिढी सदां रस्त्यार आसताली, आक्रमक आशिल्ली. आज तरुण पिढीक पडूनय वचना. सो हें कितें आतां गोंय आमी अलगद काडून दिल्लेवाल्याच्या ताळ्यान भितर घालपाचें आनी आमी गोंय सोडून वचपाचें कितें? इनफॅक्ट आतां लार्ज नंबर ऑफ यूथ हांव पळयता, दे आर मेंबर्स ऑफ सम पार्टीज. सारकें, दे आर मेंबर्स ऑफ सम पार्टीज, बट तांची आयडियोलॉजिकल हें आसा म्हणून दे आर मेंबर्स ऑफ पार्टी, ऑर दे वॉन्ट अ टॅग ऑफ द पार्टी, ऑर दे डिरायविंग बेनिफिट्स फ्रॉम द पॉलिटिशियन्स, आय डोंट नो. बट अ लार्ज नंबर ऑफ यूथ आर पार्ट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज. सो हांव कितें म्हणटा की हे वेन आर वी गोइंग टू हॅव चेंज? आमचे चेंज, आमचे तेच लोक राज्य करत आसा, आमी तीच फेसीस पळयत आसा. दे आर नॉट. आनी एक म्हणजे कितें आमकां अशें जाय की जे गोवा सेंट्रीक जाय न्ही आमकां. आतां सध्या गरज आसा गोवा सेंट्रीक. बरोबर. ओके, वी आर नॉट महाराष्ट्रियन्स. वी डोंट वॉन्ट आवर कल्चर टू बी डायल्युटेड. आमची स्वताची गोंयची म्हणून आयडेंटिटी आसा न्ही, आमची अस्मिताय आसा, जाका ओपिनियन पोला खातीर कित्या खातीर लढले, ते मागीर कोंकणी मुवमेंट जालो, हे सगळें आमची. वी आर कॉम्प्रोमायज, वी हॅव टू कॉम्प्रोमायज ऑन आवर लँग्वेज, वी हॅव टू कॉम्प्रोमायज ऑन आवर स्टेटहूड, ऑन एवरीथींग. आयडेंटिटीचेरूच आमचो सगळ्यो हावळ आयल्या. सो आमची अशी गोंयचे अस्तित्व जे ओपिनियन पोल, आता 16 जानेवारी ओपिनियन पोला कितली तरी वर्सां जाता, सो ताजे खंय गेले सगळे. सो गोंयची अस्मिताय खंय गेली. सो डायल्युशन ऑफ चल्ला, बरोबर, ऑफ कल्चर. सर तूं म्हाका अशें म्हणटा की गोंयच्या तरुण भुरग्यांक गोंयचें हें अस्तित्वाचें कांय पडून वचना, कारण तूं तांचे बरोबर काम करता, तांकां शिकयता, तांचे बरोबर तूं वावुरता. तरुण पिढी कितें म्हणटा ह्या सगळ्या हाजे बद्दल? तरुण पिढी आता थोडे तुका मेळटात यूथ हू आर सेन्सिटीव, दे फील लायक दॅट. पूण कितें आसा, तांकां फील केलें म्हणून जायना न्ही. दे हॅव टू टेक टू द स्ट्रीट्स अँड दे हॅव टू एजिटेट. दे हॅव टू कम टू द स्ट्रीट अँड वॉइस देअर ओपिनियन. आतां तुमच्या टायमा वयले जे स्टुडंट्स आशिल्ले, दे वर वॉइसिंग देअर हें न्ही. सो तशें जायना आतां. सो दे मे फील इट, आय डोंट नो, बट दे आर नॉट वॉइसिंग आउट. दे आर इन, समटायम्स आय फील दे आर इन देअर ओन वर्ल्ड. सो खंय तरी it should be translated into the streets and voices have to. हें जाता कित्याक कारण इतिहास तांणी बरे तरेन समजून घेवंक ना, आनी आमकां इतिहास, सत्य इतिहास तांच्या मुखार पावोवपाक अपयश आयलें. अशें दिसता म्हाका, अशें म्हाका दिसता. आनी ती केन्ना तरी हें जावचें पडटलें न्ही, केन्ना तरी हो इतिहास बारीकसाणो लोकां मुखार येवच्यो पडटल्यो. आमी तुवें पळय नांवां सांगलीं, असंख्य नांवां सामकें, आनी ती तुका पाठ आसत. ही असंख्य नांवां, तांचे फाटले इतिहास, तांचो कमिटमेंट, तांचो त्याग. आनी 20 वर्साचो 22 वर्साचो भुरगो हुलपून मरता, बॉम्बस्फोटान मरता. हें कितें तरी एक व्हडलें न्ही. भारतीय स्वातंत्र्य लढ्याची आमी सदां देख दितात. गोंयचो स्वातंत्र्य लढो तितलोच प्रज्वलीत आशिल्लो, तितलोच खडेगाठ आशिल्लो न्ही. म्हणून गोंय मुक्त जालें आनी लोकां मदल्यान एक उर्बा तयार जाली त्या वेळार. हे सगळे मेले ते कितले येतात, तांचे फॅमिलीक फील जाता आसतलें न्ही 19 डिसेंबराक बी. तांकां फील म्हणजे आमचे, आणि ते जीव दिलो. पूण तांकां आमी जर कंप्लीट विसरले. विनायक सप्ते म्हणटा तो एक हें आशिल्लो, एक्टीव फ्रिडम स्ट्रगलर, तोही मेलो. मागीर रजनीकांत केकरे, ताणें एक दुलबा पवार, अशे खूब लाडू सावंत, कितले जाण बरोबर वेचिल्ले, काशीनाथ शिरोडकर, हे सगळे. म्हणजे वी आर नॉट इवन अवेअर अबाउट दीस नेम्स. सो खंय तरी ही नांवां आनी हांचो इतिहास जो आसा तो लोकां मेरेन येवपाक जाय. इनफॅक्ट आतां म्हाका हांगा थ्रू योर मिडियम ऑफ गोमंतक टीव्ही आय कूड एक्सप्रेस माय सेल्फ. ही नांवां तरी वतली, खंय तरी वतली, ही हायलायटूय जावपाक जाय. सारकें. प्रज्वल बाब, थँक्यू व्हेरी मच. तुवें गोंयच्या मुक्तीच्या ह्या पार्श्वभुमीचेर तुवें जी काही नांवां सांगलीं, तुवें तुजी पोटतिडक व्यक्त केली, सामकें म्हत्वाचें. आनी म्हत्व इतल्या खातीर कारण गोंय ज्या पद्दतीन मुखार वता न्ही, इतिहास आमकां समजून घेवचो पडटलो. इतिहासाची उळेखणी करून आमी मुखार पावल घालूंक शकनात. आमच्या फुडाऱ्यांक इतिहास खबर ना, त्यांचो त्याग खबर ना, हुतात्म्याची नांवां खबर ना, इतिहास नेहरू आनी गांधीनी गोंया खातीर जें कितें योगदान दिलें तें खबर ना. टी.बी. कुन्नाचें पुस्तक, ताचें नांव घेतात आमी, गोंयचे क्रांतीचे जनक म्हणून. हय, पूण टी.बी. कुन्ना म्हळ्यार कोण तो खबर ना. त्यागाची गजाल तरच खबर ना. म्हणून तर आयचे राजकारणी त्याग न्ही, तांणी कशें घास मारून खावप, कशें गोंयाक कुरतडून खावप, इतलेंच तांकां कळटा. म्हाका दिसता तरुण पिढीन गोंयचो इतिहास बारीक समजून घेवपाची गरज आसा. जर आमकां गोंय वाचयल्लें जाय, जर आमकां गोंय सुरक्षीत ताचें संवर्धन केल्लें जाय, जाल्यार म्हाका दिसता तरुण पिढीन फुडाकार घेवचें पडटलो. आनी प्रज्वल बाब, तुवें जें कितें सांगलां न्ही,
इतिहासाची एक गवाय तुवें एक येदे व्हडली गवाय तुवें लोकां मुखार दवरल्या. ही गवाय जर साक्ष जावन लोकां मुखार उरतली, गोंय सांबाळून दवरपाची जर तत्व जर आमकां फुडें व्हरपा जाय न्ही, स्वातंत्र्य सैनिकाक आमकां विसरून चलचें ना. तुमी पळयत रावात गोमंतक TV. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक TV. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात, आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात, आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात, आमी तुमचे खातीर लढटात, आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक TV, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव समिधा कुंकळकाराच्या टी टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. अडफड्या उजो लागपाच्या प्रकरणात अटक केल्ल्या दुबावीत अजय गुप्ताची पुलीस कस्टडी आनी 5 दिसांनी वाडयली. म्हापसा जिल्लो आनी सत्र न्यायालयान सुनायली ख्यास्त. उत्तर आनी दक्षिण गोंय जिल्लो पंचायतीच्या अध्यक्ष आनी उपाध्यक्ष पदा खातीर अर्ज भरपाक सुरवात. भाजप, काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्डाच्या उमेदवारांनी भरले अर्ज. मंगळारा अध्यक्ष आनी उपाध्यक्षांची नांवां करतले जाहीर. पर्तकाळी मठ आनी श्रीराम मुर्तीचो वाठार 2 जानेवारी सावन तात्पुरतो आसतलो बंद. रामायण थीम पार्काच्या कामा खातीर केंद्रीय मठ समितीन घेतला निर्णय. काणकोण म्हालांतल्या प्रशासकीय इमारतीची जाल्या अवतिकाय. मंत्री रमेश तवडकार आनी उपजिल्लोधिकाऱ्यान प्रशासकीय इमारत दुरुस्त करून दिवची, थळाव्यांची मागणी. दिवचले एके बायलेचो खून करपाच्या प्रकरणात अटक केल्ल्या दुबाविताक न्यायालयान सुनायल्या 10 दिसांची पुलीस पंखणेची ख्यास्त. शुक्रारा दिवचल बाजारात सापडिल्ली बायलेची कूड. आणि चिंबलकारांच्या युनिटी मॉला आड उपोषण जाले सुरू. सैमाची राखण करपाच्या हेतान आंदोलनाक केल्या सुरवात, सांगता गोविंद शिरोडकार. आता पळयात खबरो विस्तारान. हडफडेच्या बर्च बाय रोमियो लेन क्लबाक उजो लागपाच्या प्रकरणात अटक केल्लो दुबावीत अजय गुप्ताची पुलीस कस्टडी आनी 5 दिसांनी वाडयली. म्हापशेच्या जिल्लो आनी सत्र न्यायालयान हे विशींची सुनावणी जाली. बर्च बाय रोमियो लेन क्लबाक उजो लागून 25 जाणांक मरण आयिल्ले. हे प्रकरणात हणजूण पुलिसांनी 7 दुबावितांक अटक केल्ली, जाल्यार 3 जाणांचो जामीन मंजूर जाल्लो. बाय रोमियो लेन ह्या नायट क्लबाक जो भयानक उजो लागलेलो आणि ह्या उज्यान जे 25 जाण मरण पाविल्ले, ह्या संदर्भात अंजुना पुलिसांनी आता मेरेन 7 अक्युजांक आपल्या कस्टडीन दवरलेले. 4 मॅनेजर तशेंच जे नायट क्लबाचे ओनर आसात लुथरा ब्रदर्स, तशेंच को ओनर अजय गुप्ता, ह्या सगळ्यांक धरून हे जे 7 अक्यूज जे आशिल्ले हे अंजुना पुलिसांच्या ताब्यान आशिल्ले.
हे जे 4 अक्यूज आसा तेतूंतले जे 3 मॅनेजर आसा हांकां फाटल्या दिसांनी बेल ग्रांट जाल्ली आसा ते जेसीन आशिल्ले 14 दीस आनी तेंची सेशन कोर्टान ट्रायल बेलीची चालू आशिल्ली हियरींग आनी त्याच संदर्भात तांकां 3 जे मॅनेजर आसा हांकां बेलूय ग्रांट जाल्ली आसा. तर जो 4थो अक्यूज आसा हो आजुनूय ज्युडिशियल कस्टडीन आसा आनी जे 2 अक्यूज आसा लुथरा ब्रदर्स हे अंजुना पुलिसाच्या कस्टडीन आसात. तर जो अजय गुप्ता आसा हो सध्या आसा म्हापसा पुलिसांच्या कस्टडीन. अजय गुप्ता जो को ओनर आसा ह्या बर्ज बाय रोमियो लेनाचे जे नायट क्लब आसा हेचो आनी म्हापसा पुलिसांनी अजय गुप्ताचेर FIR रजिस्टर केल्ली. अजय गुप्तान जे लायसन्सा खातीर अप्लाय केल्ले आनी त्या लायसन्साक लिगल डॉक्युमेंट्स ज्यो लागतात तशेंच बाकीच्यो हेल्थ सर्टिफिकेट आनी बाकीच्यो ज्यो डॉक्युमेंट्स आसा ह्यो खंय तरी फ्रॉज केल्ल्यो आनी त्याच संदर्भात म्हापसा पुलिसांनी अजय गुप्ताचेर FIR रजिस्टर करून ह्या कंप्लेनीच्या आधारेत ताका अजय गुप्ताक आपल्या कडेन जी कस्टडी आसा ही म्हापशेच्या GMFC कोर्टातर्फे घेतिल्ली. सध्या आयज परत एकदा म्हापसा पुलीस आसात हे अजय गुप्ताक म्हापशेच्या GMFC कोर्टान परत एकदा प्रोड्यूस करपा खातीर हाडिल्लो आनी ताका एक्सटेंडेड 5 दिसाची पुलीस कस्टडी सुनावल्ली आसा. गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोळकर. उत्तर आनी दक्षिण गोंय जिल्लो पंचायतीच्या अध्यक्ष आनी उपाध्यक्ष पदा खातीर उमेदवारांनी अर्ज भरपाक सुरवात केल्या. आयतारा भाजपान अध्यक्ष आनी उपाध्यक्ष पदा खातीर आपल्या उमेदवारांची नांवां जाहीर केल्ली. सोमारा भाजपाचे उमेदवार तशेंच काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्ड पक्षाच्या उमेदवारांनी अर्ज भरले. मंगळारा 30 डिसेंबराक अध्यक्ष आनी उपाध्यक्ष हांची नांवां जाहीर करतले. उत्तर आणि दक्षिण गोंय जिल्लो पंचायतीच्या अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष पदा खातीर उमेदवारांनी अर्ज भरल्यात. उत्तर गोंय जिल्लो पंचायत अध्यक्ष पदा खातीर रेश्मा बांदोडकार आणि उपाध्यक्ष पदा खातीर नामदेव च्यारी हाणें अर्ज दाखल केल्या. तशेंच दक्षिण गोंय जिल्लो पंचायत अध्यक्ष पदा खातीर भाजपाचो सिद्धार्थ गावस देसाय आणि उपाध्यक्ष पदा खातीर अंजली वेळीप हांणी अर्ज भरलो. आयज आमी नॉमिनेशन फायल केल्या. भारतीय जनता पार्टीच्या वतीन श्री माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतजी आणि भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष श्री दामोबाई नायक तशेंच तानावडे सर आणि आमचे लाडके आमदार श्री केदारबाई नायक हेका मनाक आजानसून धन्यवाद म्हणटा की तेंच्यांनी म्हाजेर विश्वास दवरून म्हाका ही टिकेट दिली आणि एज अ अध्यक्ष म्हणून म्हाका हे पद दिल्या बद्दल हांव तेंचे चडांत चड आभारी आसा. आयज जे आमकां संदी दिल्या त्या बद्दल हांव आमच्या भाजपाची जी कोर टीम आसा तेतून सगळे ऑफिस बेरर आमचे दामोजी तशेंच आमचे मुख्यमंत्री आमचे मंत्री विश्वजीत राणे तशेंच आमची दिव्या भाभी यांचे तसेच आमचे त्या पंचायतीचे सगळे सरपंच खास करून आमचे कुसले पंचायतीचे सरपंच देवानंद परब आमचे विनोद सिंधेभाई आणि आमचे जे सगळे बाकीचे पंच मेंबर आणि सगळे आसा तसेच आमचे कार्यकर्ते तांकां हांव पयलीं सगळ्यान पयलीं धन्यवाद दिता की तेंच्यांनी सगळ्यांनी आमकां जो आमचेर जो विश्वास दवरलो आणि त्या विश्वास दवरून आमकां जे बहुमतान निवडून दिले त्या बद्दल हांव तेंचे मना काळजांतल्यान खूब खूब उपकारी आसा. आणि आयज आमकां जी उपाध्यक्षाची जी संधी त्यांच्या सगळ्या प्रयत्नांत अथक प्रयत्नाक लागून मेळ्ळ्या. पक्षाचे अध्यक्ष पदा खातीर आमचे सिद्धार्थ गांवस शैलेजून निवडून आयिल्ले जिल्हा परिषद मेंबर हेणें नॉमिनेशन फॉर्म भरलेलें आसा. आनी दुसरी आमची अंजली बार्शी मतदारसंघातून निवडून आयली ती उपाध्यक्ष पदा खातीर अंजली वेळीपान फॉर्म भरलेलें आसा. सादारण आमचे कडेन 15 जाणांची संख्याबळ आसा. 2 MGP 11 भारतीय जनता पक्षाचे आणि 2 इंडिपेंडंट म्हणजे एक आमचो बाब दलमी आहा आणि मर्सियाना आमची कुट्टाळीची वाट ही आमची आसा. टोटल आमचे 15 जिल्हा परिषद मेंबर जातात. दुसरे वटेन दक्षिण गोंय जिल्लो पंचायत अध्यक्षपदा खातीर काँग्रेसीची लुइजा रॉड्रिगीस आणि उपाध्यक्षपदा खातीर गोवा फॉरवर्डाची इनासिना पिंटो हांणी सोमारा अर्ज भरले. मंगळारा 30 डिसेंबराक अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष हांची नांवां जाहीर करतले अशें कळटा. नॉमिनेशन फायल करूं आमचे बाय लुइजा ZP मेंबर बेनावले तशेंच आमचे वायस चेअरमॅन बाय इनासिना पिंटो जे गोवा फॉरवर्डाचे
So we have filed, even though it is a democratic process, even though we are less numbers. आमचे 9 आहे out of 25. But it is not that we will give a cakewalk for BJP. So we will file, even though we are 9 in numbers. For the forthcoming election to the post of Adhyaksha and Upadhyaksha of South Goa ZP, we have received nominations as under. For Adhyaksha, we have received total 3 nominations. In respect of Sri Siddharth Gauns Desai of 20 Sheldham, we have received 2 nominations. And in respect of Luisa Rodriguez of 12 Benaulim, we have received 1 nomination. For the post of Upadhyaksha, also we have received 3 nominations. In respect of Anjali Arjun Vedip of 12 Barsam, we have received 2 nominations. And in respect of Inasina Luis Pinto of 8 Raya, we have received 1 nomination. So elections will be held tomorrow at 12:45 p.m. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर भीमा पाटील. काणकोण पर्तगाळी वाठारांतल्या श्री गोकर्ण जिवोत्तम मठ 2 जानेवारी सावन कांय काळा खातीर भाविकांक प्रवेश दिवपा खातीर बंद दवरपाचो निर्णय केंद्रीय मठ समितीन घेतला. मठाच्या आवाठांत रामायण थीम पार्क उबारतले. देखून भाविकांच्या सुरक्षे खातीर आनी बांदकामांत अडचण निर्माण जावची न्हय म्हूण हो निर्णय घेतला. बांदकामाच्या वाठारांत भाविकांची गर्दी जाता, ताका लागून फुडल्या आदेशा मेरेन हो मठ भाविकांक खातीर बंद आसतलो. पर्तगाळी श्री रामाची 77 फुटाची मुर्ती बसयली आनीक मठाक 550 वर्सां जातात. ताका लागून पुराय मठाचो जिर्णोद्धार म्हणटा तसो जालो, कायाकल्प जालो आनीक नवीन मठ पळोवपाक उत्सुकता सगळ्यांक गांवता आसा. आनी ताका लागून सद्याक मठाक गर्दी वाडत आसा दिसान दीस. पूण जें पळय 550 वर्सां पुराय जावपा खातीर तो उत्सव जालो, पूण पुराय कामां जाली नाशिल्लीं. त्या कामाचें फिनिशींग आनी जें पार्क आसा थीम पार्क तें बांदपाचें आसा. ताका लागून काही काम आतां परत सुरू करपाची गरज आसा. आनी देखून येता त्या म्हणजे 2 तारखेक 2 जानेवारी साकून सगळ्या खातीर प्रवेश बंद करतले अशें मठाच्या बांदकाम समितीन डिक्लेअर केलां. तें इतल्याच खातीर की लोकांची वाडटी गर्दी जर पळयत जाल्यार काम करणे थंय शक्य ना तितली गर्दी. आनीक तें काम केले शिवाय तें काम पुराय जावचें ना. अशें म्हणटात की सब्र का फल मिठा होता है, तशें कांय दिसान पासियेंस काडी आसा भाविकांनी. इतल्याच खातीर की हाज्याक बरे तरेन परिपूर्ण जाल्ली आमकां सगळे वास्तू आनीक तो प्राकार पळोवपाची संद मेळटली. ताका लागून आमी थोडीशी कळ सोंसया आनीक थोडीच पासियेंस काडया. मठान ज्या भशेन सांगलां अधिक काम जशें पुराय जालें त्या बरोबर तांचे कडच्यान एक नवी SOP येतली. दिवचले बाजारांत लक्ष्मी शिरोडकार ह्या बायलेचो खून करपाच्या प्रकरणात अटक केल्ल्या रमेश तेली ह्या दुबाविताक न्यायालयान 10 दिसांच्या पुलीस बंदखणेची ख्यास्त सुनायल्या. लक्ष्मी एका मारबडे करून नाक दाबून तिचो खून केल्ल्याचे पोस्टमॉर्टम अहवालांतल्यान स्पश्ट जाल्लें. देखून ह्या प्रकरणात शेनवारा सांजे पुलिशेन दुबावित रमेश तेली हाका अटक केली. गोंय पर्यटन उदरगत महामंडळाच्या युनिटी मॉल प्रकल्पात चिंबलकारांनी उपोषण सुरू केला. या प्रकल्पाक लागून शेतां भाटां, उदका स्त्रोत आनी जैवविविधताय नश्ट जातली अशें थळाव्यांचें म्हणणें. पळयात पुराय बातमी. गोंय पर्यटन उदरगत महामंडळाचे युनिटी मॉल प्रकल्पाक चिंबलकारांचो विरोध कायम आसा. न्यायालयान दिल्ल्या आदेशा उपरांतूय युनिटी मॉल प्रकल्पाचें काम सुरूच आसा अशें चिंबलाचे थळावे सांगतात. कायदे करपीच अशें करपाक लागले जाल्यार सामान्य मनीस करतले कितें? पंचायतीन आमचो गळो चिल्लो, आमचो विश्वासघात केलो. देखून चिंबलकारांनी युनिटी मॉला आड उपोषण सुरू केला. ह्या मॉलाक लागून सैमाचें लुकसाण जातले तशेंच जैवविविधताय नश्टय जातली. देखून हे प्रकल्प स्क्रॅप करचे अशी मागणी थळाव्यांनी लावन धरलेली आसा. देव बागीणकाराक परतून एकदां घराणें घालून आयला आनी ताचे कडेन एक प्रार्थना केल्ली आसा की कशे तरेन हो आमचो गांव जो आसा ह्या तळ्याच्या बाबतीन आमकां न्याय मेळोवपा खातीर तळमळटा आनी ह्या कामाचेर सरकारान हें जें कितें काम चलयल्लें आसा तेचेर कोर्टाची स्टे आसून निर्बंध आसून सुद्दां एक प्रकारची गुंडागिरी
दादागिरी करून कोर्टाचो अवमान करून हे काम आता जवळ जवळ म्हाका दिसता 4 जे पोकलीन JCB भितर काम करता आख्खे म्हणजे आख्खो विध्वंस तेंच्यांनी ठरयल्लो आसा केल्लो आसा चालू तेन्ना ह्या उपोशणाक सरकाराचे दोळे उगडचे मुख्यमंत्र्याचे दोळे उगडचे पर्यटन मंत्र्याचे दोळे उगडचे आमचो सरपंच आणि सेक्रेटरी ज्यांच्यानी आमचो गळो कापलेलो आसा आमच्या फाटीन सुरी खुपसलेली आसा त्यांच्या आता तरी दोळे उगडचे आणि आम्ही परतून या सरकाराकडे मागता की हो जो युनिटी मॉलाचो आणि त्याच बरोबर त्याच्या नंतर जे काम सुरू जातले प्रशासन स्तंभ हे प्रोजेक्ट जे आसा सरकारान स्क्रॅप करचे नाका आमकां कित्या खातीर हे काल आमी सगळ्यांक वर्तमानपत्रांक आनी तुमच्या आमच्या मिडियाक सगळ्याक सांगिल्लें आसा सबंद गोंयभर हो मेसेज आमी पावयल्लो आसा की जर तर हो प्रकल्प हांगासर जर येयलो जर आमचे पर्यावरण दोंगर उदक त्याच बरोबर हेचे जे सायड इफेक्ट जे आसा हे युनिटी मॉलाचे कचरो म्हण सिवेज म्हण सगळी वेस्टेज म्हण सगळी हेका लागून जशें आतां इंदिरा नगराक लागून आमचो गांव पिड्ड्यार जाल्लो आसा तशें हेका लागून ह्या प्रोजेक्टाक लागून आमी खंयच उरतना ही आमिशां आमकां दाखयली वयता की तुमकां एम्प्लॉयमेंट मेळटलो हे मेळटलें तें मेळटलें म्हणून बाबा हांव मागता सरकारा कडेन आमकां तुमची ही प्रलोभनां ज्यो आसा हे गाजर आमकां दाखोवनाका तुमी आमी बरे कश्ट करपी लोक तुमी हांगा पळयला आतां आमकां लज बीच कांय ना जो कितें आमचो एटायर आसा आमचे जे हें आसा आमी जशें जीवन जगता शेतांनी वयता तशें आमचे कांय आमचे यूथ सुद्दां आसा ते हांगासर बसलेले आसा आमची पारंपारीक कपडे न्हेसून कित्या खातीर कळपाक जाय आमी आमची संस्कृती राखता सगळे राखता आमी आनी हे जर सरकाराक जर ही आमची जर संस्कृती जर आसा ती नश्ट करपाची आसा तांकां तेजे कांय पडलेलें ना सरकारान एक हें काडचो व्हायट पेपर काडचो आनी सांगचें अशें की ह्या गोंयान आमकां आदिवासी नाका म्हणून एसटी लोक नाका म्हणून कित्याक तुमी हांगासर आमकां उपकार पडना आमचे सगळे आतां हायफाय चल्लेले आसा सगळे चल्लेले आसा तेन्ना तुमच्यो ज्यो जागा आसा त्यो आमी करता आमी बळकायता अशेंच चल्लां करमळे पळय कितें चलता तें हे आमचे चिमलचे जाले बोमा पळया हांगासर पळया मरिना प्रोजेक्ट पळया त्या पाळ्यांक पळया तेवटेच्यान सांग्यार पळया कोण टार्गेट जाता फक्त आमचे एसटी लोक एसटी आनी एसटी लोक हो अन्याय आसा तेन्ना ह्या आमी जे उपोशण जे आरंभलां तेतूंच्यान सरकारान तेची नोंद घेवची आनी आमकां चिबलकारांक हांगासर न्याय दिवपाचो प्रयत्न करचो दुसरी गोश्ट तुमी आतां पळयता हांगासर गांव म्हटल्या बरोबर हांगासर सरपंच आसूंक जाय आसलो पंच आसपाक जाय आसले कारण ऑलरेडी कार्यक्रम आमी हे केल्लो आयज आमदार आसूंक जाय आशिल्लो येवंक ना तांकां हेचे हांगासर कांयच पडलेलें ना तेंचे स्वताचो जो कितें हें आसा हांगासर जे कितें तांकां वाटे मेळटले हें सगळें जाल्या बरोबर त्या वाट्यान ते खूश आसा अशें आमी म्हणटा आनी परतून एकदां मागता सरकारा कडेन की हो हें आसा जो प्रकल्प जो आसा ते हांगासून रद्द करचे स्क्रॅप करचे. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी कारवार नौदळाच्या तळाचेर पाणबुडयेंतल्यान सफर केली. भारतीय नौदळाच्या कलवरी बनावटीच्या INS वक्षीर पाणबुडयेंतल्यान नौदळाचे मुखेली एडमिरल दिनेश त्रिपाठी हांचे सयत राष्ट्रपतींनी ही सफर केली. हाचे पयलीं आदले राष्ट्रपती APJ अब्दुल कलाम हांणी नौदळ तळाचेर पाणबुडयेंतल्यान सफर केल्ली. हाका लागून नौदळाच्या जवानां सयत पाणबुडयेंतल्यान सफर करपी द्रौपदी मुर्मू ह्यो दुसऱ्यो राष्ट्रपती थारल्यो. राष्ट्रपती द्रौपदी शेनवाराक गोंयांत आयल्यो. आयतारा सकाळीं INS हंसा तळाचेर तांणी नौदळाच्या जवानां कडल्यान मानवंदनाचो स्विकार केलो. उपरांत कारवार नौदळ तळाक भेट दिली.
मांद्रे पोलिसांनी हरमल वाठारांत बेकायदेशीर रितीन रावपी एका बांगलादेशी नागरिकाक अटक केली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ह्या बांगलादेशी महिलेचें नांव सरमीन बीबी अशें आसा. ही महिला पासपोर्ट आनी विजा नासतना गोंयांत बेकायदेशीर रितीन कितलींशींच वर्सां जालीं रावता. देखून इमिग्रेशन आनी फॉरेनर कायदो 2025 अंतर्गत गुन्यांव दाखल केला. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. हरमल किनारी भागात जी पार्किंग एरिया आसा ते पार्किंग एरियेत भितर 27 तारखेक सांजे 5:30 वरांचेर एक बांगलादेशी सरमिदा बीबी जानतूर सिंदीर 32 वर्षीय ही महिला बेकायदेशीर इंडियन घुसखोरी केल्ल्या प्रकरणी मांद्रे पोलिसांनी तेका अटक केल्या. मांद्रे पोलिसांच्या लक्षात आयली की एक संशयीत हरमल पार्किंग हांगासर एक महिला वावरता. त्या उपरांत पोलिसांची एक टीम तांचे कडेन गेली आनी तांची चवकशी करपाक लायली. चवकशी केल्या उपरांत ती बांगलादेशांतल्यान कशा पद्दतीन इंडियेक आनी इंडियेसून गोंयांत आयली त्या संदर्भात ताचे कडेन कसल्याच प्रकारचे डॉक्युमेंट नाशिल्ले. बेकायदेशीर ताणी इंडियेन प्रवेश केल्ल्या खातीर मांद्रे पोलीस स्टेशनचे निरीक्षक गिरेंद्र नाईक हांणी तांकां अटक केल्या आनी फुडली कारवाय तेच करता. हांव निवृत्ती शिरोडकर. पेट्रोल पंपाचेर चोरी करपी 2 तरणाट्याक दिवचल पुलिशेन अटक केल्या. जाल्यार ह्या प्रकरणात धरिल्ल्या एका भुरग्याक अपना घरांत धाडला. चोरिल्ली कॅश आनी एक स्कूटर पुलिसांनी जप्त केल्या. मजगतीं दुबावीत तरणाट्यांचो महाराष्ट्रांतल्या कांय गुन्यांवांनी हात आशिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या. पुलीस ते दिकेन तपास करतात. दिवचल साखळी रस्त्यावेल्या सरवण वाठारात आशिल्ल्या कृष्णा पेट्रोल पंपाचेर चोरी जाली. ही घडणूक शेनवारा मध्यानराती घडली. चोरांनी पेट्रोल पंपाचे कार्यालय फोडून भितरले 9,000 रुपया तशेंच CCTV कॅमेरा आनी DVR मोडलो. हे विशीं पेट्रोल पंपाचे धनी सुनील पर्वतकार हांणी आयतारा दिवचल पुलिशेंत कागाळ नोंद केल्या उपरांत पुलिसांनी महेश शेट्टी आनी भुवन पिल्ला अशा 2 दुबावितांक अटक केली. चोरिल्ली कॅश आनी एक स्कूटरूय पुलिसांनी जप्त केल्या. हे चोरयेचो फुडलो तपास सुरू आसा. एक्चुअली कितें जालें, आमी एज युजल आमी सेकंड शिफ्टीक आमी बंद करता. सगळे हिशोब घेतलो, कॅश बी घेवन आमी गेल्या 11:30 सुमार. आनी ते दिसा रातचो 11:30 नंतर इन्सिडेंट जालो. म्हणजे तांणी ती पयली रेकी केल्ली. कित्याक आमचो स्टाफान जेन्ना तांकां पळयलें तेन्ना सांगलें सर हे आमचे कडेन येताले पेट्रोल घालून. आनी ते डायरेक्ट बायक्स घेवन हांगा येयले. बायक घेवन येयले आनी तितल्यान आमचे कडेन ते AI कॅमेरा तो फ्लॅश जावपाक लागले म्हणून तेणी कितें केलें, एक तो कॅमेराचो केबल तोडलो तेणी. आनी दुसरें मागीर तेंच्यांनी आमचे कडेन कुत्रो आहा, तेंच्यांनी तेंचे कडेन हायड्रोलीक हे आहा कटर, तेंच्यांनी ती लॉकां तोडली आनी ते भितर गेले. भितर वचना दुसरो कॅमेरा आसलो पळय तितून तो ट्रॅक जावपाक लागलो. तो AI कॅमेरा तो ट्रॅक जाता म्हणून तेणी तो घुंवडायलो तितलें भायर पायलें त्या वटेनसून चॅक करपाक लागले. ते जाल्यार ते हें जायना. म्हणजे जेन्ना तेणी केबल हे केलो पळय तेन्ना तो मॉनिटर जायना तेन्ना तिका डावट. आनी तेंच्यांनी कितें केलें, मागीर तेंच्यांनी तो DVR कट केलो भितरलो. DVR कट केलो आनी आवटे सगळें दवरून पयलें. देवाऱ्यान आमी तेन्ना डोनेशन आमी येता पळय आमी थोडे कॅश दवरताले, 7,000 आसले 9,000 ते तेंच्यांनी उखल्ले. आनी तो DVR घेवन ते गेले. मागीर पावणे आमची फर्स्ट शिफ्टीचो भुरगे येयलो सकाळीं. तेंच्यांनी पळयलें जाल्यार फाटलो कॅमेरा तेंच्यांनी तो हँग करून दवरलो, म्हणजे ओडून तोडलो. तेणी फोन केलो, मॅडम अशें जालां. इमिडिएटली आमी हातोड्यार गाडी घेवन येयली. जाल्यार आमच्या ऑफिसाचें दार फोडलेलें आहा.